नशिबाची रात प्रस्तुत करपी डॉक्टर ऑस्टिन डिसूज प्रभू चिकागो. आमासे राती जिन्ये फरार सानस दिसली, जिन्ये पानां पिंजून गेल्ली. कवी अँड्र्यू डिकोना अशें म्हणटा. गंगूच्या सरकारी सोऱ्याच्या दुकानाच्या तांबड्या बोर्डा वयलो 100 वोल्टांचो विप्रो बल्ब पुक्क करून पालवतना बसकांब्याच्या पेंटेंत रात देंवता. ताचे फाटोफाट टायराची आंगड, खोले पिट्यांची, कोंगण्याची आनी दखतराची डिस्पेन्सरी सयत शाटर वोंड घेतात. उरलें म्हळ्यार सुब्राया शेट्टीचें कास्के कमणेचें सोरो विकचें मदिरा बार आनी रेस्टॉरंट मात, आनी ताचे आसपास आमलेट पाव, आच्चमुरी, विक्सो, पेट्रोमॅक्स उजवाडांतल्यो हातगाडयो. पेंटेंतल्या रस्त्यांचे पंचायताचे विजेचे दिवे केन्ना जळटात केन्ना जळनात, देखून गंगू सदां सांगता एक चार्जर लायट दवरता. थंय कोण बावडो पियोंक पयशे नात म्हण गडांगांत आडो दवरून गेल्लो आज पर्यंत सोडोवंक येवंक ना. तें ताच्याकी उडासन आतां सारकें ना. गाडंगातावन गंगूच्या तोटाच्या घराक पांयां वाटेन अर्द्या वराची वाट. रिक्षा वा कारार वेचे परी ना. गादे मेरो उतरोवन सायकलार जाल्यार 10 मिनटांनी पावयेत. सरकारी सोऱ्याचो व्यार गंगूच्या बापायचो. ताणें ह्याच व्यारांत गादे तोट केल्ले. दोगां चेडवांक बरे कडेन अनुकूलवंतांक दिवन काजार केल्लें. घरा जोत बांदल्लें. एक मारांचें व्हंकल घालून सागोळेच्या कामाक नम्यारल्लें. पूण दळदीर सोरोप आसल्याच आमाचे राती एका सोऱ्याचें दुकान बंद करून गाद्या मेरेंतल्यान घरा येताना पारोत करून आसले बरी बसून दाव्या पांयाक साबण विकासो फातोर गायाक लावचे आदींच ताचो पिराण उबलो. बापायन दोळे दमतना गंगू दावेच्या बोर्डाच्या परिक्षेक बसला. मात्र कितें करचें? एकलोच पूत, माथ्यार दुसरो हात ना. कुटुंबा जबाबदारी सांबाळची पडली. ये गंगू असलो मादक ताळो बसकांब्याच्या पेंटेंत आसचो रितुबायक मात भोवशा कुडयाल गेल्ली आसतली ती वेळ जालो. आमासेची काळोखी राट वेगळी माट. आतां हिका घरा पर्यंत पावय जाय पडटालें. तालूक पंचायताचो सांदो रितुबायक पळयल्लें इतले फावटी गंगूक तरी कवी लंकेशाची कविता आवय जबरदस्तेन उडाचा घेता. ताका ती 9वे क्लासींत हरिदास मास्टरान अशी शिकयली गी ती ताच्या कुडीच्या शिरांनी किर्लोवन पालयेवन गेल्ली. बापायच्या निर्जीव कुडीक उजो लावन घरा फाटीं आयिल्लोच आवयक पुटलून धरून रडटनाय ताका ही कविता याद आयिल्ली. सोडून हे सरकारी सोऱ्याच्या गडांगांत व्यार करूंक धरतना ताका हो लंकेश म्हणलो कवी बेंगलोरांतवन एक पेपरी छापून काडटा म्हणलें कळ्ळें. ते दीस तावन लंकेश सरता पर्यंत तो तें कळनासतना हर हप्तो राखून म्हणले परी रावून वाचून आयला. लंकेश मेल्यारी ताचो विसरचे आदीं कॉलम हप्त्यान हप्तो ताच्या भुरग्यांच्या पेपरांनी वाचता. लंकेशाच्या कवितेंतल्या आवयक आनी रितुबायक आमास पुणेचो फरक आसा. कवितेंतल्या आवयक आनी रितुबायक चिंतून आपली आवय याद येवन गंगू रडला. तर हरिदास मास्टराच्या वर्गांत रितुबायक पळयतना तिच्या भुरग्यांचेर चिंतूंक दूख येता. एक कविता आपलेच थकी 1000 वैरुध्यां मदें एकीन कशें जावं येता हें गंगूक फातयेशें केल्लें हरिदास मास्टरान. आजीक 2 वर्सां आदीं हळदुवो रोग मिरवण सरिल्लो. हरिदास मास्टर काजार जायनासतना अंकवारस कित्याक उरलो ताची अंदाज काडूंक गंगूक सैत जावंक ना.
कोण भुरगीं म्हणटालीं ताचो बापूय कोण कळीत ना. आवय पिडेस मतीची इत्यादी कन्नडाचो मेस्त्री तरी तो शेल्ली किड्स तसल्या कवींची खुद्द ताणेंच कन्नडाक तर्जिल्ली खासगी संग्रहांतलो BM श्रीचो इंग्लीश गीतेಗಳು बूक वाचून दिल्लो. तांतले कांय कविता गंगोक समजले कांय नात, पूण तो बूक आजून ताचे ताब्यान आसा. पृथ्वीची सोबाय वर्णूचो कवी PB शेल्ली केन्ना मनशाजीनी नेगारता म्हूण बगल्यार केन्ना ताचे व्हड दार्शनीक कवी दुसरो ना अशें गंगूक बगता. गंगून मात न्हय, बोर्ड इस्कोलाच्या खंयच्या भुरग्यांनी हरिदास मास्टरान देवा विशांत वर्गांत उलयल्लें आयकूंक ना. ब्राह्मणांचो तरी आसपासच्या गांवांनी खंय भुताचो कोला वा कोंब्या काट आसल्यार सुखय नासतना वेतालो. दुसऱ्या दिसा वर्गांत मनशान धमकवणे विरोध आवाज उठोवंक कितलेशे वाटो स्वाभावीकपणी सोदून काडल्यात ते मार्मेकायन विवरितालो. इस्कालाचो बावटो अर्द्याक देंवन शोक सभा आपयिल्ली मरणा दिसा ताच्या पिडेस्त आवयक पळोवन गंगूक मात ताणेंच वर्गांत शिकयल्ल्या लंकेशाची कविता आवय याद येवन दोळे भिजले. आज पंचायतकी, आज वोट, आज चळवळ म्हूण सगळो दीस पेंटेन भोंवच्या रितुबायाचो दादलो गाल्फांत तेला कमणेन गळटा. ताका तरी बाले भुरग्यां खातीर फुरसत मेळची 2 वर्सांक एक फावटी, तेंय म्हयनो 1.5 म्हयनो. 10वेच्या बोर्डाच्या परिक्षेंत नापास जावन गळ्यांत भांगाराची सरफळी घालून भोंवचो चेरको एक फावटी गंध आरोका सांगाता सांपडोवन खबरेपत्रांनी फोटो जाता तर चेडूं BSc नर्सींग करता म्हूण बेंगळूर गेल्ले मालबारी चेरक्या सांगाता रावता. रितुबाय मात रुंद देगेचें तांबडें कापड न्हेसोवन माथेंभर जाय मोगरीं फुलां माळोवन एक फावटी पेटेक पावली तर मागीर मादिरा बाराच्या सुब्राय शेट्टीच्या खारा थावन सकयल पांय दवरिना. मादिरा बाराचो सुब्राय शेट्टी ब्लॉक काँग्रेसाचो अध्यक्ष आनी रितुबाय तालूक पंचायतीची मेंबर. पूण गंगूच्या घरा कशें तशें रितुबायाच्या घराय सुब्राय शेट्टीचे मारुती झेन कार वचोंक आयकना. वाटेर कितले गादे मेरो तेंय गुजरीचो मापळी हसनाब्बाचे. हे घरा पेंडेंत पालेल्या मुस्लीम लीग पार्टेक हो गुजरीचो हसनाब्बा, तोच अध्यक्ष, तोच कार्यदर्शी, तोच सांदो. एका तेंपार खांद्यार परनी सिमिटीची गोणी घालून पांयांक वाणो सयत नासतना गल्ली गल्ली भोंवच्या हसनाब्बा कडेन एकाने इतलो दुडू खंय तावन आयलो आनी ताणें पेंटेन इतलें व्हड दुकान कशें मोलाक घेतलें देव जाणा. कोण म्हणटात ताका गुजरींत भांगाराची सोमय मेळ्ळी आनी कोण ताका आरबी गांवांत दुडू येता. बोर्ड इस्कोलांत युरोपाची चरित्रां शिकतना गंगोक तरी कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स आनी तांच्या विचारांचेर विशेश गौरव. पूण ज्या दिसा हरिदास मास्टरान समजून ताणें लंकेशाक वाचूंक सुरू केलें ते दिसतावन ताका डॉक्टर लोहियाचो समाजवाद आवडूंक लागलो. इतल्या कांय निर्दिश्ट कारणांतली ह्या देशांतले कम्युनिस्ट पार्टी सर कामेल्यांची संघटना जावन मात उरल्यो शिवाय एक बळवंत पर्यंत राजकीय सकत जावन वाडोवन आयले नात म्हूण लंकेशान बरयिल्लें सतच म्हणून थंय पातयलो. रितुबाय कशें आनी केन्ना राजकीयांत रिगली ताची नक्की खबर गंगोक ना. सरकाराच्या बायलांच्या राखणेच्या वेवस्थेंत तिका कांय फायदो जालो वा सुब्राय शेट्टीच्या सळावळ्यान सांगोंक ही कश्ट. पूण जेन्ना गंगून कायस्करच्या एका चिंत्यान पेपराच्या कॉलमांत ह्या देशांत राजकीयांत बायलो 2च कारणांक लागून मुखार येतात. एक तांचे बापूय, भाव, घोव वा कुटुंबाचे पाडतेंत आसल्यार वा अधिकारार आसच्या दादल्या सांगाता न्हिदोन म्हूण बरयलें. तेन्ना ताकाय रितुबायाचेर आनी तिच्या राजकीयाचेर एका नमुनेचो अव्यक्त कांटाळो पालवंक सुरू जालो. गंगू कोडयाळ वचून पेंडेन रात देवल्या उपरांत आयल्या म्हळ्यार रितुबाय पियेवनूच येता.
देखून तिचो ताळो बारीक कामता. पेंटेच्या रस्त्यांनी पंचायतीचे विजेचे दिवे आसोंदी नाचोंदी. हसनब्बाच्या गाद्याच्या मेरापर्यंत तिका चार्जर लायटाचो उजवाड आनी थंयतान कोण मारांचो पूत वाटसुरो मेळ्ळ्यारी ताचो हात ससायक जाय पडटा. तिचे तोटाचें घर उतरून गंगूचें घर, उपरांत बोटागेलें बॅट. पूण जिन्नेन केन्नाय बोटागेल्यांनी पियेल्ल्या रितुबायेक हात दिवन आपोवन हाडिल्लें ना वा गंगून तें पळयल्लें ना. आज आमी DC ऑफिसा मुखार उपास बसयल्ल्यांच वो तरनो हरामी DC आमची एकीय कामां करिना. लोविया आनी लंकेशाक वाचयल्या गंगक जावं रितुबायाचें उलोवन कशें कशें समजोवंक प्रयत्न केल्यारय समजना. प्रोफेसर येचुरी शिकोवनी रितुबाय शिकनासतनाय समाजाच्या समस्यां वयर जेन्ना उलंक लागतात तेन्ना सगळीं सारकींच दिसतात. हें ह्या देशाचे वेवस्थेचे दुरंतगी वा आपल्या समजना भायलें सदगी समजनासतना गंगू घुसबळलो आसा. पियेल्यारी पियेनातल्यारी रितुबायेक उलोवच्याक मुलाज ना. पाडतेच्या असल्याच मिटिंगा वेळार कोडयाल गेल्ले थवळ सुब्राय शेट्टी सांगता वायन अँड वुमेन म्हणल्यार इंग्लीश पिंतूर पळोवंक गेल्ली. टाकिसान तिणें ताची मिरसांग चिड्डिल्ली गजाल पेंटेन तिणें 4 चौगां मुखार सांगली आयकून सुब्राय शेट्टी लजेन मुदो जाल्लो. पाडतेचे हेर रितुबाय पियोवन उलयतागी वा हकिकत सांगता कळनासतना घुसपडले. गंगू, तूं 4 बूक पेपर वाचताय, तुका गोत्तास आज ह्या देशांत कसल्या कश्टाचें पॉलिटिक्स चलता तें. म्हजें तसलें एका बायलें इतलें सगळें केलां म्हळ्यार आतां हात दी. हसनाबाच्या गाद्याची मेर चडतना चडून रितुबाय गंगूच्या खांद्यार तेंकली. रितुबायेची ही वजन गंगूक कांय नवी न्हय. जायते फावटी ती खोडयाळ वचून रात तेंकल्या उपरांत येताना तिका ताणें घरा पायलां. पंचायतीचें इलेक्शन एक जावं दी, हांव आमच्या 4 वाट्यांक ह्या फळपेशी मापळ्याच्या जाग्यांतल्यान वाट मंजूर करून घेता की ना पळय. मापळे हसनाबाक आनी रितुबायेक पेंटेन तो मुस्लीम लीग पार्ट बांदता वरेक बरेंच आसलें. जायते फावटी रातच्या असले घडये तिका तिच्या घरा पर्यंत हसनाबान आपल्या गाद्या मेरेंतल्यान पायलां. तशें बारीकायेन पळोवंक गेल्यार हसनाबाच्या नवीस उदेल्ल्या मुस्लीम लीग पार्टेतावन रितुबायेक जावं सुब्राय शेट्टीक वा तांच्या पार्टेक कसलोच लुकसाण ना. पूण बाय, आमी मध्यम वर्गाचे रयत लाखो रुपयांची खारां धांवची असले एका वाटेची आमकां तेंय बरें मेळ्ळें दिवच्या ह्या बैलांत गरज तरी कितें. करचो सोऱ्याचो धंदो तरी. गंगून उलोवचें लेखाचें. रितुबाय मादिरा बाराचो खासगी कंपनीचो सोरोप येता तरी तशेंच आसचें बरी दिसल्यारी रातीक उलयल्लें दिसाक विसराना. पियोवचें आनी पाडतीच्या दादल्या सांगता सडिलायन आसचें तिचो स्वभाव तरी अस्कत कांय न्हय अशें पेंटेंतल्या सबार तरणाट्यां परी गंगूय पातयेला. गंगू, 4 बूक वाचून तुमी राजां उलयतात शिवाय जिवीत भोगिनात. तुका हांव एक गजाल सांगतां. रितुबायन गंगूच्या खांद्या वयलो हात काडलो आनी ताच्या हातांत तो चार्जर लायट घेवन ताच्या मुस्कारा मारून घडीभर ताच्या तरणाट्या दोळ्यांक दोळे मेळोवन पळयले. लगभग दोगांय आतां रितुबायच्या घराच्या आंगणाक येवन पावल्लीं. पूत म्हजो बेंगलोर दुये लागीं गेला, तूं भितर ये. रितुबायन गंगूचो हात धरलो. हसनाब्बा कडेन एकाने पयसो खंय तावन आयलो. तुजे कडेन कित्याक नात? दाटे मोटे बूक वाचचें आनी सरकारी पॅकेटीचो सोरो विकचें सोडन हे विशीं तुवें केन्नाय चिंतलें आसा? गंगू, ना बाय, ताची म्हाका गरज ना. म्हाका वेळ जालो, हांव चलतां. हांव घरा पावल्या शिवाय जेविना. तर गंगू, हांव तुका गरज पडची तुजीच गजाल सांगतां, तुज्याच बापायची. तांणी कशे पयशे केले? हातांतलो चार्जर लायट बंद केलो आनी गंगू हळू रितुबायेच्या सालांतल्या वांकार बसलो. बाये, तेय समजच्या गवजेक हांव वचना. वा ताची गरज म्हाका ना. हांव सद्यांत जिवंच मनीस आनी हांव म्हज्या अस्तित्वाक पातयेता शिवाय म्हज्या बापायच्या आनी हसनाबाच्या नशिबाक न्हय. देखूनच तुजे पिक्चर्स
म्हाका बरें लागतात गंगू. तूं शिरांनी कुस्कुटाचें तरणाटपण ना तरी सुब्राय शेट्टी बरी कामुकी न्ही. आरबी गांवांत तेलांतले थेंबे पुजावंक वचोन तरणाटपणां जर सुकोवन म्हज्या दादल्या परी आपलीशी न्ही. वा सगोळेच्या निबान मारांक कोडक्यान वोकाल घालून तांचे दादले पुरा घराण्यांतले तवळ थंय वचोन तांच्या बायलां सांगाता न्हिदोवन आयिल्ल्या तुज्या बापाय बरी बिकणेशी न्ही. गंगून चिंतना तितले प्रास वेगान रितूबाय ताच्या आंगार आयिल्ली. आपणें शिकिल्लें लोहिया लंकेश आनी तांचो समाजवाद सगळो आपल्या विकच्या सरकारी सोऱ्यान खिरोवन रितूबायान उगडें पेकिल्ल्या सतान मेळोन सलसल्या तिच्या वेंगेंत आटो येताशें बगोवन गंगो लाचार जावन बांका रस्स कोसळ्ळो. जिणेंतच पयले फावटी राखोन गंगूक घरची रात बळ जाली आनी येना म्हूण खात्री करून जेवन बागला किळवोन न्हिदली. देव बरें करूं.